मंगळारा पेडण्या मामलेदारात जिल्लो पंचायत वेंचणुका खातीर भाजपाच्या 10 जाल्यार 2 अपक्ष उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज भरले। ह्या वेळार तांच्या बरोबर समर्थक तशेंच मंत्री आजगांवकर आनी आमदार सोपटे हजर आशिल्ले। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। भारतीय जनता पक्षाने जी उमेदवारी दिली त्याबद्दल मी भारतीय जनता पक्षाचा आभारी आहे। तसेच आमचे आमदार तथा गोवा राज्याचे उपमुख्यमंत्री श्री बाबू आजगावकर यांचाही मी आभारी आहे। सीमारामा खडपे उमेदवार म्हणून उभे रावल्ले आसा। आमच्या उपमुख्यमंत्र्याच्या आशीर्वादान तशेंच बीजेपी सरकारचे तिकेट म्हाका मेळ्ळेले आसा। त्या उमेदवारीचेर बीजेपी सरकारचो विश्वास संपादन करपाक लोकांनी माझ्या मतदारांनी सगळ्या विश्वासान साथ दिवचो। पक्ष फॉर्म भरलेले आसा। पहिले माझी प्रायोरिटी बीजेपीच्या तिकेटाक आसली, खंय तरी म्हाका बीजेपीची तिकेट मेळूना म्हणून हांवें जेन्ना पंच मेंबर म्हणून फॉर्म भरलेले आनी पंच जाल्लो तेन्नाच म्हाका म्हाज्या सगळ्या पंचायतीचो म्हाज्या सगळ्या सहकार्यांचो इतको फुडें वच म्हणून पाठिंबा आसलो। त्या पाठिंबाच्या उद्देशान हांव आयज झडपीच्या इलेक्शनाक फॉर्म भरपाक आयज इंडिपेंडंट म्हणून येयल्लो आसा। हांवें गणपतीचे जे दीस असतात त्या दिसा फॉर्म भरता। विजय हो नक्कीच हा, कारण सदैव आमच्या सिद्धिविनायकाचो म्हणजे गणपतीचो आशीर्वाद जो आसा त्याचबरोबर देवदेवतांचो आशीर्वाद आसा आणि देवदेवतांच्या आशीर्वादाच्या बळाचेर आणि कार्यकर्त्याच्या ताकदीचेर आजच सांगता की हे दोनही कॅन्डिडेट आज कॅन्डिडेट आहात। जशें हांवें म्हटलं आनंद गडेकर हरमलचो जिल्हा पंचायतचो मेंबर आसतलो, त्याच बरोबर ठामपणे म्हणटा मोर्जी जिल्हा पंचायतीचो सदस्य हो धनंजय शेडगावकर आसतलो। त्याच्या पलीकडे वचून सांगता पेडण्यान 4 मतदारसंघ येतात। एक हरमल, दुसरो मोर्जी, तिसरो येता धारगळ आणि चौथो तोरशे। जशें हांवें म्हटलें हरमल आणि आमचे मोर्जी त्याचबरोबर ठामपणे सांगता धारगळ मतदारसंघ आणि तोरशे मतदारसंघ सुद्धा भारतीय जनता पक्षाक हे आमचे कार्यकर्ते निवडून देतात। आमच्या बीजेपी पार्टीन आणि बीजेपी पार्टी आणि आम्ही हांव आणि मिस्टर सोपटे हे दोघांनी मिळून 4 कॅन्डिडेट आम्ही फिक्स केलेला। 4 कॅन्डिडेट आमचे रावले। एक आमचो गडेकर, दुसरो बाब शेटगांवकर, हे सायडीन आमचो बाब दारगळकर आणि बाय आमची सीमा खडपे। हे 4 कॅन्डिडेट आम्ही हांगासर दवरलेले पेडण्या तालुक्या भितर। आणि आमचे हे गव्हर्नमेंट बहुजन समाजाचे गव्हर्नमेंट आसा प्रमोद, जो आमचो सावंत हा डॉक्टर प्रमोद सावंत, तो नेटान काम करत आणि हे काम फुडें व्हरपाक आज आमकां बीजेपी आमचे जे जिल्हा मेंबर आहात तांकांय फुडें हाडपाक जाय आनी एक स्ट्रॉंग अशें पेडण्या तालुक्याक एक आमी गट तयार करपाक पळयतात जे फुडें काम घेवन वचपी, आनी तेजे खातीर हे 4 कॅन्डिडेट दवरल्या।